कोविड दुयेंती मेळटकच पुराय वाठार लॉकडावन केल्ल्यान हेर लोकांकूय ताचो त्रास सोंसचो पडटालो. देखून वचत ते लॉकडावन वाठारांतले लोक कोविड चांचणी करपाची मागणी करताले. गोंय सरकाराकूय तांच्या म्हऱ्यार रेशन पावोवपाक अपेस येतालें. देखून गोंय सरकारान आतां नवो मार्ग काडला. ह्याच संदर्भात मुरगांवांतले लोकप्रतिनिधी आनी पुलिशे बरोबर मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी सचिन देसायान बसका घेवन चर्चा केल्या. पुराय वाठार बंद करच्या परस कोविड दुयेंती मेळिल्ल्या घरांतल्या लोकांकूच संसर्ग रोधन करप, तांचेर लोकप्रतिनिधींनी पाळत दवरची अशें उपजिल्लोधिकाऱ्यान बसकेक हजर आशिल्ल्यांक सांगलें. वास्को म्युनिसिपल ज्युरिस्डिक्शनान जे आमचे हावजीस आसा, लोकांचे जे हावजीस आसा, दॅट स्लम लायक एरिया जी आसा थंय आमी इनिशियली कंटेनमेंट झोन्स केल्ले, खंय आमकां चड केसीस मेळ्ळे. आनी आतां जे इंडिविज्युअल खंय खंय हावजीस आसा आमकां केसीस मेळटा, देर इज अ नीड टू स्टॉप पीपल फ्रॉम द हावस वेर देर आर पॉझिटीव केसीस. सो तांकां स्टॉप करपा खातीर हांवें सगळे कावन्सिलर्स जशे आसा त्याच प्रमाणे पुलीस आनी हेल्थ टीम जी आसा तांकां हांवें एक अपील केलां आनी आमी एक एक्सरसायज सुरू करपाचो ठरयला की जे पॉझिटीव केसीस येतले तांचेर, त्या घरांचेर आमी एक स्टिकर पेस्ट करतले आनी त्या घरांतल्या लोकांक सांगतले की तुमी आयसोलेशनान रावात, सो दॅट ते लोक भायर येना आनी जो डिसीज जो आसा तो वास्को आनी चड स्प्रेड जायना. सो अशे आयसोलेटेड हावजीस ज्या ठिकाणी आसा थंय आमी हो एक्सरसायज चालू करतले. सो फ्रॉम टुमोरो वी वील स्टार्ट दीस एक्सरसायज. प्रत्येक जो पॉझिटीव केसीस आसा त्या घराचेर आमी एक स्टिकर पेस्ट करतले, सो दॅट लोकेलिटीनूय अवेरनेस जातलो की दीस हावस हॅज पॉझिटीव केसीस आनी ते थंय कंटेन्ड उरतले. आनी ते कंटेन्ड उरल्या कारणान जो स्प्रेड जो आसा तो आमकां कंट्रोल करपाक हेची मदत जातली आनी बऱ्याच प्रमाणान केसीचो जो स्प्रेड आसा तो कंट्रोल्ड जातलो. कंटेनमेंट झोन्स आतां जो स्लम लायक एरिया आसा खंय बाबा स्टिकर पेस्ट करूंक पॉसिबलूच ना, म्हणजे टोटल एरियात जर असो एक क्लस्टर कसो आसा आनी थंय स्टिकर हें जावच ना जाल्यार सच एरियाज डेफिनेटली पॉसिबल ना. सो कंटेनमेंटाचो विचार करचो पडटलो. बट अदर एरियाज जे आसा खंय इंडिविज्युअल हावजीस आसा, इन सच एरियाज डेफिनेटली वी वील आयसोलेट दॅट पर्टिक्युलर हावस आनी वी वील स्टॉप पीपल फ्रॉम कमिंग. मुरगांवांतल्या लोकप्रतिनिधींनी नवे एसओपीक येवकार दितनाच नवो एसओपी एकदम लागू करच्या पयलीं ताचो कांय कडेन प्रयोग करचो अशें मत उक्तायलां. एक्चुली सोल्युशन बरें आहा. म्हाका दिसता खंय तरी बाकीच्या लोकांक त्रास जावचे ना. त्रास म्हटल्यार इन द सेन्स की तांकां आमचे कंटेनमेंट झोन जावचो ना. कंटेनमेंट झोन जाल्यार सुद्दां थोड्या एरियांनी रेशनूय पावोंक ना. तो एक गव्हर्मेंटाक हेडेक आसता. म्हाका दिसता हितूर गव्हर्मेंटाचो हेडेक कमी जातलो आनी खंय तरी कावन्सिलरांक इन्चार्ज जातले आनी एक्चुली कावन्सिलर ड्युटी करपाक रेडी आहा. कावन्सिलर आमचे पयलीं पासून डे 1 पासून सगळे 25 कावन्सिलर रेडी आसा. तसोच आमचो बाब पाश्कोल बाब हितून आमकां हे दुयेंसांतल्यान शिकार जाल्लो आसा. म्हाका दिसता खंय तरी बरें डिसिजन आसा हितूर आमकां. पूण एक ट्रायल बेसीस म्हाका दिसता तेणी खंय तरी थोडे दीस करून पळोवपाक जाय. आनी सपोज खंय तरी इवन थोडे पेशंट समज पॉझिटीव आसल्यार समज आयकना जाल्यार आमी तें डिस्कशन केलें. भायर सरले जाल्यार तेजेरूय पुलीस एक्शन घेतली. पूण जो पॉझिटीव आसतलो ताका पुलीस काय धरूंक शकना. तें म्हणटालो तो तेजेर एफआयआर रजिस्टर्ड जातलो. जेन्ना तो नॉर्मल जातलो तेन्ना तेजेर हें जातलें. म्हाका खंय तरी सारकें दिसूंक ना. ताका लागून आमी हे थोडे दीस ट्रायल समज एक 15 दिसाचो दिल्यार समज म्हाका दिसता समज सक्सेसफूल जाले जाल्यार फुडें चलोवपाचें अशें म्हाजें सजेशन आसलेलें.